नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. 25 मे दिसा जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या 6व्या पावण्याच्या वेंचणुके खातीर साबार राजकीय पक्षांचो प्रचार सध्या तेंगशेर पावला. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या पावण्यार जावपी बिहारांतल्या चंपारण तशेंच महाराजगंज ह्या मतदारसंघांनी प्रचार सभांनी वांटो घेतलो. चंपारण हांगा जाल्ल्या भौशीक सभेत उलयतना विरोधी पक्षाचेर नेम साधून काँग्रेस पक्षान केल्ल्या पापांच्या बुन्यादीचेर 21व्या शतकांतलो भारत उदरगत करूंक शकना अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आपके कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बिहार के लोगों को पंजाब में बहिष्कार करना चाहिए. ये कांग्रेस वाले नेता बोल रहे हैं और आरजेडी वाले इनके साथ यहां आपसे वोट मांग रहे हैं. वो कहते हैं कि बिहार के लोगों को ना पंजाब में घर खरीदने देना चाहिए, ना ही पंजाब में बिहारियों को कोई अधिकार देना चाहिए. बिहार के लोगों के लिए इतनी नफरत इन लोगों के दिल दिमाग में भरी पड़ी है. भाजपाचे म्हालगडे फुडारी अमित शाह हांणी आज ओडिशाच्या संबलपूर मतदारसंघात भौशीक सभेत वांटो घेतलो. हे वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आदिवासी समाजातल्या बायलेक देशाच्यो राष्ट्रपती करून पुराय ओडिशा राज्याचो भोवमान केला अशी खोस उक्तायली. 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं. अब छठा और 7वां 400 पार का है. आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है. मगर मेरे ओडिया भाइयों बहनों के लिए 400 पार अकेला नहीं है. इसके साथ साथ विधानसभा में भी 75 से ज्यादा सीट कर यहां कमल खिलाना है. मोदी जी ने हमेशा ओडिया भाषा संस्कृति उसका गौरव किया. भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमारी ओडिशा की ही गरीब आदिवासी के घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समग्र ओडिशा का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया. मजगती उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी सिद्धार्थनगर हांगा आयोजित केल्ल्या भौशीक सभेत उलोवप करतना ज्या लोकांक पाकिस्तानाचे कौतुक दिसता तांणी पाकिस्तानानूच वचचें अशें सांगलें. भाजपान केल्ल्या कामाची तुस्त करतना फाटली 4 वर्सां 80 कोटी भारतीयांक सरकार फुकट राशन दिता आनी पाकिस्तानातले 23 कोटी लोक उपाशी मरतात. हातूंत देशाची उदरगत कोण करता हें स्पष्ट दिसून येता अशें तांणी मुखार सांगलें. क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो, चले जाओ पाकिस्तान में. भारत 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा दे रहा है और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी और वो अभी भूखों मर रही है. और इसी में ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है. मैंने कहा एटम बम हमारे पास भी है. हम भी जानते हैं पाकिस्तान तो कुछ दुस्साहस किया नहीं कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा. लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचारान विरोधी पक्षांनी आपली पुराय तांक लावून प्रचारान वांटो घेतला. विरोधी गठबंधनाच्या फुडाऱ्यांचो प्रचार सभा फाटोफाट चालूच आसात. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे हांणी हरियाणात प्रचार रॅलीत वांटो घेतलो. राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल हे दोगूय जमशेदपुरांत विरोधी पक्ष गठबंधनाच्या प्रचारान गुंतल्यात. प्रियांका गांधी आणि डिंपल यादव हांचो प्रयागराजांत जोड रोड शो आयोजित केला. 6व्या आणि 7व्या पावण्यावेल्या मतदाना खातीर राजकीय पक्ष नेटान प्रचारान गुंतल्यात. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी आज पणजेंत वीज खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बसका घेवन पावसाळ्या पयलीं आनी पावसाळ्यांतल्या कामांचो विभाग आनी तालुका पावण्यार नियाळ घेवन पावसाळ्या खातीर वीज खातें पुराय तरेन सज्ज आसा अशें आश्वासन जनतेक दिलें. वीज खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यां
बरोबर बसका जाल्या उपरांत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी अणु वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक गरजेचे आशिल्ले किट निर्धारित वेळा पयलींच उपलब्ध करून दिला अशें सांगलें। त्या भायर अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर दिवन वीज पुरवण सुरळीत करपा खातीर फावो त्यो सुविधा विधान पावण्याचेर उपलब्ध करून दिल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें। कमीत कमी आणि 2 वर्सां जे काम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि अपग्रेडेशन जे आसा ते करपा खातीर आमकां जाय। एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर जे प्रत्येक डिव्हिजनाक एक्स्ट्रा एक्सिडेंट वायज जाय पडटा तेही आमी प्रत्येक डिव्हिजनाक दिल्ले आसा। त्या फावटी एक ट्रान्सफॉर्मर गेलो जाल्यार परत स्टोरा मडगांव वचपाची गरज ना, प्रत्येक डिव्हिजनाकडे एक ट्रान्सफॉर्मर स्पेअर आसतलो। गोंयचो तन्मार प्रोजेक्ट जो आसा तो येता त्या ऑगस्ट पर्यंत कार्यान्वित करपाक, म्हणजे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करपाक जाय। कार्यान्वित केन्ना जातलो तेन्ना एक्स्ट्रा आमकां जाय तेन्ना जातलो, पूण जो आतां आमकां जो इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करपाक जाय तो आमी ऑगस्ट एंड पर्यंत करपाचो प्रयत्न करतले, ह्या बद्दल दुबाव ना। आम आदमी पक्षाचे आदले वांगडी आनी जलंधर कॅम्प वाठारांतले आदले खासदार जगबीर सिंग ब्रार हांणी आज भाजपांत प्रवेश केलो। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग हांच्या उपस्थितीन दिल्लीतल्या भाजपा मुख्यालयांत तांचे भाजपान स्वागत जालें। ह्या घडणुकेक लागून पंजाबांत आम आदमी पक्षाक बरोच झटको लागला। ह्या कार्यावळी वेळार आयोजित पत्रकार परिशदेंत उलयतना जगबीर सिंग ब्रार हांणी पंजाबांत चालू आशिल्ल्या सरकारी इंजीन बरें चलना अशी खंत उक्तायली। तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे काम करपाच्या शैलीची तुस्त करीत तांची व्हडवीक तांणी ह्या वेळार मांडली। मैं बड़े अफसोस नाल कहना कि साडा पंजाब दा इंजन एक चल रहा है, वो भी पूरा काम नहीं कर रहा है। सो सानू पंजाब दे विच डबल इंजन की लोड़ है। जिथे प्रधानमंत्री साहब तीजी बारी सौं चक रहे हैं, साडी पुरजोर कोशिश है कि पंजाब दे विच भी बीजेपी की सरकार बना के डबल इंजन तो कम लैके पंजाब नूं चुग साहब असीं नशा रहत करिए और विकास पासे जिहड़ा तोरीए। महादेव ऑनलायन सट्टेबाजी मामल्यांत कोरबा पुलिसेन कारवाय करून 7 आरोपींक अटक केल्यात। हे आरोपी गोंयांत बसून सट्टेबाजीचे संचालन करताले। पुलिसांनी तांच्याकडल्यान 100 कोटी रुपया मोलांचे लॅपटॉप, पासबुक, ATM कार्ड तशेंच रोख रक्कम सयत पुराय सेटअप ताब्यात घेतलो। अटक केल्ले आरोपी छत्तीसगड, महाराष्ट्र, हरियाणातले नागरीक आसात। हे आरोपी मोबायल फोनावरवीं ऑनलायन IPLांत सट्टेबाजी करपाचें काम करताले। ह्या सट्टेबाजी वापरांत येवपी एकूण 135 बँक खात्याची म्हायती पुलिसांनी मेळयल्या। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आणि YouTube चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।